2014 ते 2024 या 10 वर्षाच्या काळात केल्या कामाचो नियाळ उत्तर गोयचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी गोंयकारां मुखार दवरला। या काळात खंयची कामां कितल्या खर्चात खासदार निधीच्या माध्यमांतल्यान केल्या ताची माहिती तांणी दिल्या। ह्या वेळार आयुष हॉस्पिटलांतली नोकर भरती तशेंच वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या कामाचो खर्चाची माहिती तांणी सांगली। कामाचो नियाळ दिवपी पुस्तकांचे उक्तावण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिले। आयुष हॉस्पिटलात 80% नोकऱ्यो खंय गोंयकारां खातीर राखीव। आयुष हॉस्पिटलात सध्या MTS, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, हाऊसकीपिंग, सेक्युरिटी तशेंच हेर साबार अश्यो 338 जणांक नोकऱ्यो दिल्यात। हातून पात्रताय प्रमाण 237 गोंयकार आसात जाल्यार 237तले 153 पेडणेकार अशी माहिती श्रीपाद नाईक हांणी दिल्या। श्रीपाद, तुम्ही कामांचे रिपोर्ट कार्ड दवरले पण विरोधक म्हणतात की भाऊन रोजगार कितलो दिलो केंद्रीय हेतून आसूं किंवा राज्या भितर त्याची आकडेवारी बी तुम्ही दिसल्या। त्याची आकडेवारी तुमकां आकडे सकट म्हणटा पण रोजगार उपलब्ध करप हे आमचे सगळ्यांचे काम। राज्य सरकारच्या माध्यमातून ते सगळे दिवप जी आमची इन्स्टिट्यूशन त्याच्या संदर्भात हांव एक हाडू शकता। एक जर एकच उदाहरण दिता पण नंतर जॉब आम्ही घेना आपापल्या पुरतीनुसार तांकां जॉब मेळटा पण जॉब उपलब्ध करप हे आमचे सरकाराचे आमचे काम ते आमी केलां। जे एक स्पेसिफिकली ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हाजे जे आमी इन्स्टिट्यूट उबे केले आतापर्यंत साधारण फुल फ्लेज जावंक ना। जवळजवळ 150 बेडाचे हॉस्पिटल फुडें चालू जातले, आमचे पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज सुरू जातली, त्या वेळाचेर आनी स्टाफ वाडटलो आणि एका सगळ्याक आमी 80% गोंयां खातीर रिजर्वेशन 80% जॉब जे आसा ते गोंयकारांक दिवचे अशें आमी एग्रीमेंटाक जावन दिल्लें आसा। आतापर्यंत जे जॉब थंय मेळ्ळा ते 338 जॉब थंय मेळ्ळा टोटल जॉब आयुष हॉस्पिटलांत। तातूंतले 237 हे गोंयकारां खातीर जवळ 70% आसपास आसात आणि तातूंतल्यान खास पेडणे खातीर 153 पेडणेचे लोकांक 153 जॉब मेळिल्ले आसात हे रिपोर्ट आसा आणि साधारण जे काही एग्रीमेंट आहा ताका लागून हे आसा आणि येणाऱ्या काळात जेन्ना फुल फ्लेज जातले तेन्ना 80 पेक्षा कदाचित जास्त मेळूंक शकतले हे एक उदाहरणार्थ सांगले। पण वेगवेगळ्या भागात जशें आमचे केंद्र सरकार आयुष मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातून जवळ 140 डॉक्टरांक कामाक लायले विविध प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत। आज ॲलोपॅथी बरोबर आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी डॉक्टर ते लोकांक सेवा दितात आणि तरी तेचे हेल्थ ऑफिसर म्हणून काही काम करता हे आतापर्यंत रिकॉर्ड आमचो। आणि त्याबरोबर एअरपोर्टाक कितें लागलें एक गोंय सरकार सांगलें कारण एअरपोर्टाचेर ताजी एक गोंय सरकारची आसा तातूंत आमी इंटिग्रेट जायना परंतु तो हाडून जे जॉब जातले ते आमीच उत्पन्न केले न्ही। जॉब उत्पन्न करपाचें काम जे आमी आमचें काम केलें हांगसर एडमिनिस्ट्रेशन इतले कोणाक जॉब तें करतले। हे शिवाय खासदार निधींतल्यान 91 कम्युनिटी हॉल, 92 मसुंड भूंय तशेंच राज्यांतल्या साबार शाळांचे नूतनीकरण, रस्त्याक लायटी घालप, रस्ते पक्के करपाचे काम तशेंच हेर कामां केल्यात अशी माहिती श्रीपाद नाईक हांणी दिली। ह्या जे 1200 प्रोजेक्ट जे आमी म्हणटात तातूंतल्यान जवळ जवळ मोठो कंपोनंट जो आसा तो एक गांवांतल्या कम्युनिटी हॉलाचो आसा। आमी जवळ जवळ 91 कम्युनिटी हॉल गांवां खातीर गांवाच्या डिमांड आयलो पंचायतीच्या डिमांड आयलो तशेंच आज पासून 91 हॉल आमी बांदून दिले। दुसरो कंपोनंट जो आसा तो स्मशानभुमीचो जवळ जवळ 72 स्मशानभुमी तातूंतल्यान बांदल्यो आणि तिसरो कंपोनंट हो आमी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट जे आसा तांकां सर्वतोपरी मदत करपाचें काम केलें आनी मागीर तांकां क्लासरूम आसतले, तांकां हॉल आसतलो, त्याच बरोबर तांकां कंप्युटर लॅब आसतली, लॅबोरेटरीज आसतली, तांकां स्कूल बस आसतली अशे तरेचे किंवा तांकां वाचनालयान पुस्तक आसतली अशे तरेचे प्रोजेक्ट जे स्कुलांनी आमकां दिले। आनी म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की जवळ जवळ उत्तर गोंयच्या एकूय सगळ्या स्कुलांनी आमी हे पुरयले आणि त्याच बरोबर भुरग्यां खातीर सॅनिटरी पॅड आणि इतर ज्यो काही आवश्यक गोष्टी लागतात तेही दिल्यो। म्हाका दिसता उत्तर गोंयचे अशी एकूय स्कूल ना ज्या जगात की आमी खासदारीच्या माध्यमातून काही ना काही तांकां पावय रावलो आणि अशे प्रकल्प जाय नंतर मागीर जो जो डिमांड आयलो काही गांवांनी खेड्या गांवांनी स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्यो त्यो स्ट्रीट लायट आमी सगळे घालून जवळ 25 लाख ते 30-40 लाखापर्यंत इस्टिमेटाचे आमी सगळे घालून दिल्यो। रोड्स केले, ल्हानशे पूल बांदले, साको बांदले, थोडीशी गटराची जागा खरोखर गटराची व्यवस्था ते केली। हँडिकॅप्टांक तांकां 3 व्हिलर आमी स्कूटर दिल्यो, व्हीलचेअर दिल्यो, ज्याची इक्विपमेंट लागतात ती दिली। अशा बरो विनियोग ह्या फंडाचो आमी केलो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।